रिप्लेसमेंट म्हणल्यार कितें रिप्लेस आतां RTO भितर जेन्ना गाडी तुजी आतां 15 वर्साच्या वयर जेन्ना जाता तेन्ना त्या गाडयेचें तूं रिप्लेसमेंट कितें करपाक शकता एक तर इंजीन रिप्लेस करपाक शकता नाल्यार चॅसीस रिप्लेस करपाक शकता तूं ती गाडीच्या गाडी काडून दुसरी नवी गाडी हाडून तो नंबर मारपाक शकता हें हांव सामान्य गोंयकारांक विचारपाक सोदतां जे बाबडे टॅक्सीवाले आहा जे बशी चलयता पळय की आतां अंडर दी स्क्रॅप पॉलिसी एका कमर्शियल व्हेकलाची लायफ 15 वर्सां आतां त्या 15 वर्सान समज जर तुज्या त्या गाडयेक कितें डिफेक्ट आयलो जाल्यार वॉट कॅन यू रिप्लेस इन दॅट व्हेकल इज यू कॅन चेसी बँड जाली एक्सिडेंट जालो यू कॅन मेक अ रिप्लेस द चॅसीस RTO will give you approval basis inspection. Maximum you can replace is the engine you can replace. Can you say की हे ना आपूण आतां दुसरी बस घेतली आनी तोच नंबर जात तशें जाता हाका रिप्लेसमेंट म्हणटा हे खंयच्या कायद्यान म्हाका समजना इट इज अ न्यू लायसन इट्स अ न्यू कोड तुम्ही पळयतात GNH.